Ganatwag A9. Tolo Ubaleya Bahat Putakatnya Gayon Koronia Deva Mokakaya Tolo Ubaleya Bahat Putakatnya Gayon Koronia Deva Mokakaya Deva Utoraito Jivit Bapak Beto Sobriye Kaisaya Deva Mokakaya Deva Utoraito Jivit Bapak Beto Sobriye Kaisaya Deva Mokakaya बापाची पिताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एक वर तुमचे सगळे असो तुमचे सवे असो. हाचे आमीच भेटयता ओलिविया आणि सुलेमान डायस हांच्या आत्म्याक देवान तांची काकूत करून सासणेक सूख तांकां फावो कर म्हणून मागल्या तेच भशेन आमी मागता जॅस्लिन पिंटो आपल्या जल्माचो दीस मनयता ह्या भुरग्याचेर देवान आशिर्वाद घालून मागया बाबडीनो आयज बागयोन सिमाव आनी जूड हे दोगूय जाण धरून दूत हांची आमी बरो पाळटा एक धरून दूत वो अपोस्ल वो बागयोंत आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दिल्ली साक्षी देवाक हाचो उगडास करता आनी मागण्यांतल्यान आनी आपल्या सेवेंतल्यान आपल्या रोगतांतल्यान ताणें केल्ले हे त्याग आमकां हेंच उगडास करता बागेन सिमावांचूर हांकां मनांत धरून तांचे मजतीन आमकांय मागण्यांची मनशां करून मागया जेजून आपलो वावर सुरू करचे आदीं सगळ्या खिणांनी मागणें केलें असलोच अनुभव दरेकल्याक आमकांय दी म्हूण मागया आनी आमची पातकां ओडकून घेवन देवा उजीर एकामेका उजीर गुन्यांवकार म्हूण ओडकून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा पडिल्लो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायटान बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत वागणूक सदांच सांगवार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत्परिदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सत्परिदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर बाप आसत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया
देवा आमच्या बापा धर्मदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुमी आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका ओळखूंक फावो. आनी अशें आख्खे पृथ्वेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राज चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलून एपिस्कारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या संदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब शेकांचे पृथ्वेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. शेकांचे पृथ्वेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. अंत्रोल देवाची महिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कलयत आसा. जबाब शेकांचे पृथ्वेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे पृथ्वेचेर तांचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिमे पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकांचे पृथ्वेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेताव. धर्मदुताचो मोहिमेवंत जमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रो म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथ्यू, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सगळा येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेचे तिरान सिदोनांतावन ताचें उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. तांचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
भोगो भयणीनो, सुवर्तमान सुरू जाता तेन्ना आयज जेजून मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो अशें म्हणटा. जेजूची जिवितांतली कांय घडितां आमकां दिसून येता. जेजू सुरवातेक मागणें करतालो. जेन्ना बावतिजम दिवंक ताका येयलो तेन्ना जेजून मागणें केलें. लूक 13:14 म्हूण आमकां सांगता. उपरांत ताचो भौशीक वावर तो सुरू करून गेलो तेन्ना जेजून मागणें केलें. मार्क 1:35. आयचें शुभ वर्तमान तो वेंचून काडूंक वेचे वेळार आपल्या शिसांक लूक सांगता आमकां 6:12 ताणें मागणें केलें. लोक म्हाका कोण सोदता असो विचार करचे आदी पेद्रूक ताणें मागणें केलें. लूक 9:18. तो जेरुसलेमाक गेलो तेन्ना जेत्समनान वेळ पावलो तेन्ना जेरुसलेमाक भितर सरतना ताणें मागणें केलें. लूक 9:29. जेत्समनाच्या मोळ्यांत बापाक ताणें मागणें केलें. लूक 22:41. आनी खुर्सार मोडटना जेजून मागणें केलें. लूक 23:34. सगल्या घडितांनी जेजून मागणें करून तो बापाक लागीं आसलो. कोण म्हणटालो मागणें म्हणल्यार एक इलेक्ट्रीक स्विच कसो म्हणून. ह्या स्विचाक पावर आसना, पूण तो ऑन करतच तो एक चॅनल कसो उक्तो करता, थंयच्यान हो हें करंट पास जावं. त्या स्विचाक म्हणटा तो करंट आसना. म्हणटच मागणें जावन आसा एक स्विच कसो म्हणटालो जेन्ना आमी हो चॅनल उक्तो करता देवा आनी आमचे मदलो. बाबडीनो, जायते फावटी आमी मागणें करता आनी करूंकूच जाय. वेगवेगळ्या वेळार, वेगवेगळ्या घडितांनी, वेगवेगळ्या मनशां पासत, वेगवेगळ्या सुवाळ्यांनी असले आमी मागणें करताच. आमच्या भुरग्यां पासत, जाणट्यां पासत, जायत घडी आमच्या नितेसांवा पासत, जायत घडी आमच्या वावरा पासत, धंद्या पासत मागणें करता. पूण जेजून मागणें केलें आनी जेजूक सगळेंच मेवलें काय? जेत्समेच्या मोड्यान ताणें मागलें आनी म्हटलें, म्हजें बापा हें पात्र कुशीन काड, पूण तुजी कशी जावं दी. बापान पात्र कुशीन काडूंक ना. जेजून मागणें केलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसा पासत सगळें बरें उतरलें काय? एकलो जुदास इस्कारियोत बदल्लो. मागणें करता तें मेळूंकूच जाय म्हणून ना आनी मेळटलेंच म्हणून ना, पूण गरजेचें कितें मागणें आमी करता तेन्ना अ कंप्लीट सरेंडर टू गॉड. तेन्ना असलें जालें जाल्यार तें मागलेलेंय मेळ्ळ्यार म्हजो भावार्थ जालो ना आनी मागलेलें मेळ्ळो नाय जाल्यार म्हजो भावार्थ जालो ना. आयज हे परबे सुमयार भक्तांची देख घेवन मागण्यांतल्यान आमी थीर रावंक वावुरया आनी कंप्लीट सरेंडर आमकांच देवाच्या हातांत घालून हे परबेचो फळ कसो हें मोल आनी काळीज दर एकल्याक आमकां मागया. जेजून मागणें केलें, आमी मागणें करीत रावया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक स्तोय.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर करूं दे बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा बागयोन धरून दुता सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलोल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो रे आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासमेक कोराराचें हें रगत. फातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्दाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्साक आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवानपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. खरीत भशेन आमी उगडास करता ओलिव्हियो आनी सुलेमा डायस हांच्या आत्म्याची काकूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळ सोडीत तुमकां मोड पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो आशिर्वाद जस्मेन पिंटो आपलो जल्म दीस मनयतल्या आनी हेर दुसऱ्या भुरग्यांचेर जे आपलो वाडदीस मनयता तांचेर घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माई संगती भाग्यान धरून तुका सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून न्हयच फकत आपणें मागणें केलें पूण आपल्या शिसांकूय तशेंच मागणें करूंक शिकयलें. आमच्या बापा हें आमी मागणें म्हणटना दर एकल्याच्यो आमच्यो गरजो देवाक उबारून बापा म्हणून उलो करी. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची आन्याक आमी बरो आशिर्वाद रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुलीतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळीं आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थया Bo mogal bapa, bagion simao आणि जुदाच्या जैतिवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समरमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मोरो पर्यान तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदकार. गायनाचो अंक U33. दुसरो श्लोक आमी गावया. आपल्या भक्ताचे जिणे जेजू सोयतीवंत सामो आपल्या सोयतान भक्ताकूय सासनाक जोयतीवंत केलो. जोयतीवंत आमचो देव, जोयतीवंत आमचो देव. Zoi Jesus, Zoi Jesus, Zoi, Zoi, Zoi. Zoi devotam să Deus, Zoi devotam să Deus. Zoi Jesus, Zoi Jesus, Zoi,